So she is the administrative medical officer and Dr. Samant is in charge over here. हांगा तशें जर पळयशी जाल्यार such a big hospital require a full-time dedicated MS medical superintendent. I will put this also. I will submit all this report to the minister and minister has to take a call. I will definitely explain to him कितें आसा ते पोल आसा ते बट गरज आसा एक मेडिकल. तूं एक डॉक्टरय आसा आनी हांगा टेक्निशियन सुद्दां कमी आसात आनी दुसऱ्याक गेले आतां 30 वर्स सुद्दां मायज जाली फक्त मिनिस्टर घेवन येतात एश्युरन्स दितात म्हणून पळोवपाक गेल्यार हांगा कांय जायना झिरो. हांव तुका टेक्निशियनाचें सांगता आज हांव स्वता लॅबान गेलो हांगा दिवसाक फक्त 25 ते 30 सॅम्पलां जाता आनी 30 सॅम्पलां खातीर एक पॅथॉलॉजिस्ट आनी 8 टेक्निशियन आसा. अकॉर्डिंग टू मी डेटा तूं बुकान वायज काडलेले हे टेक्निशियन चड आसा हांव सांगता. फक्त तांचे टायमींग घालप इम्पॉर्टंट आसा. 30 सॅम्पलांक 8 परवडचे सुद्दां ना. फाल्यां जर आमी कमर्शियल मार्केटान गेले आनी ह्या 30 सॅम्पलांक जर आमकां दिसाक बाबा जर कितले 70,000 येयले किंवा 1 लाख येयले जाल्यार तांचे आमकां सॅलरीक सुद्दां परवडचें ना. तुमकां कळ्ळें हांव कितें उलयता तें. सो दॅट कॅल्क्युलेशन इज इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट टेक्निशियन कमी. 22 टेक्निशियन आता लास्ट मंथूच घेतला. कळ्ळें तुका हांव कितें. सो मेन कितें आसा हांगा आतां हांव आज कॅज्युअलिटीन गेल्लो 2 मेडिकल ऑफिसर आसले. कॅज्युअलिटीन सबंद दिसाक पेशंटूच 20 ते 25 म्हणजे वराक एक पेशंट पडटा. गरज ना तुका मेडिकल ऑफिसराची. एक दोतोर म्हणटा तो आरामात दिसाक 50 पेशंट पळोवंक शकता. ही तेची एक हें आसता. बट हेजें कारण सोदलां कित्याक इंडस्ट्री साकून हांगाचे वर्कर्स कित्याक येना म्हणून ते त्याच खातीर सोदला. पण ते हांव थोड्यो गोश्टी सांगूंक शकना. आय नीड टू स्पीक वीथ मिनिस्टर. देर हॅज टू बी सम चेंज इन द रूल आनी देन मिनिस्टर हॅज टू टेक अ कॉल. कित्याक कशें आसा हांव जर सडनली कितें म्हटलें आनी जर ते फाल्यां लोकांक कळ्ळें असो असो रूल चेंज जाता जाल्यार बेस्ट ऑफ प्रेशर येतलो. म्हाका तें म्हणपाचें ना. पण तेचे इंडस्ट्रीचें आसा. फाल्यां इट हॅज टू बी स्ट्रिक्टली डन. बाबा दीस हॅज टू बी रुटेड थ्रू ESI. ऑटोमॅटिकली हांगा पेशंट वाडटले.